बुधवारा भलायकी मंत्र्याच्या हस्तुकी गोमेकोत नव्या ISO सर्टिफाईड फार्मसीचे उक्तावण जाले। ही फार्मास दुयेंतींच्या आधारा खातीर 24 वरां उक्ती आसतली म्हण ह्या वेळार भलायकी मंत्री उलयल्या। RDX गोवा खातीर बांबोळच्यान विलियम रॉड्रिक्स। आणि टेंडर फॉर्मॅलिटीज बी सगळे करून आम्ही इन हाऊस फार्मसी म्हणून टेंडर केली आणि आयज हीच फार्मसी जे KEM हॉस्पिटल आणि दुसरीकडे त्यांचे इतले आउटलेट्स आसा तांकां टेंडर गावले आणि त्या कारणा खातीर इन हाऊस फार्मसी कन्सेप्ट तुमकां एक्सप्लेन करता। गोंयचे जनतेक आनी गरीबपणीचे हॉस्पिटलाक येता रातचो ताका जर सांगलें कितें गावना काय आउट ऑफ स्टॉक हा गोवा मेडिकल कॉलेजान मागीर तो एब्सोल्युटली हे जाता, डेस्परेट जाता, फ्रस्ट्रेट जाता, त्याची परिस्थिती बिकट आसता आणि तो तितले पयशे हाडिना। कारण आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे फ्री म्हणटा। दर दिसाक गोवा मेडिकल कॉलेजान 4 ते 5 लाख रुपयापर्यंत आमचे लोकल सेल्स जाता। हे सगळे लोकल सेल्स आम्ही ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान आम्ही दिवपाचो आमचो प्रयत्न करतले, म्हणजे पेशंटाक त्रास जावं नये आणि पेशंटाक त्रास जावं नये जाल्यार ह्या तरेची एक नवी तरेची कल्पना योजना गोवा मेडिकल कॉलेज पळय टोनीन बी विशय काडलेलो एसेंब्लीन आणि मुद्दम ताका याद दिली की कांय गोष्टी पेशंटाक ना म्हणून सांगल्या वयता। म्हणून आयज आमी आतां हे जाल्या उपरांत हांव आमचे हेड ऑफ डिपार्टमेंटचे मिटींग घेवन तेंचे कितें गरजेच्यो गोष्टी आसा त्यांनी त्या फार्मसीक इंटिमेट करचे। आमचे MOU ऑलरेडी सायन जाल्ली आसा फार्मसी उद्योग, म्हणजे लोकांक भायर वचपाची परिस्थिती हांगा सर्जिकल पासून इम्प्लांट्स पासून सगळे अवेलेबल आसतले। आतां परत क्लॅरिफाय करता, दर वर्सा आमी टेंडर काडटा, तो टेंडर हा तसोच उरतलो, तो टेंडरान बदलना। लोकल परचेसचं डेफिनेशन कितें, जे कितें शॉर्टेज आहा, जे कितें आमचे कडेन ना, जे आमच्या फार्मसीन ना, ते एनी केस आमी घेताच, पूण घेतना लोकांनी भायर कित्याक वयचें ते सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजानूच गावंक जाय। आनी 24/7 ही फार्मसी ओपन आसतली। यात्री निवासान बी तांकां ते एरिया आमी टेंडर केल्लो ते बी तांकां गावतले, म्हणजे हांगा एक इन हाऊस 24/7 स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी ISO सर्टिफाईड फार्मसी आमकां उपलब्ध आसतली, म्हणजे गोंयचे जनतेक ही फेसिलिटी खूब फायदेशीर जातली। आनी जे कंप्लेन आमी एसेंब्लीन जायतो चर्चा जाताली आमची की बाबा हो ना, इवन डॉक्टरांचे दृश्टी डॉक्टर मुद्दाम म्हणून सांगना की रॉड ना काय कितें हा, पूण ते सगळे रॉड पासून इम्प्लांट पासून सर्जिकली जे कितें लागता, इम्प्लांट जे कितें लागता ते सगळे ह्या फार्मसीन उपलब्ध जातले। आणि आमी सांगला की सगळ्या गोष्टी हांगाचेर त्यांनी प्रिस्क्रायब करचे। पुढची योजना किती आसा? पुढची योजना किती आसा? पुढची योजना आणि आता योजना चालूच आहा न्ही। आयज तुमीच पळयता की वेगवेगळ्या गोष्टी डॉक्टरांक वेगळ्या तरेन ज्ञान घेवपाक आणि एडिशनल नॉलेज घेवपाक एक वेगळ्या तरेन आमी कालूच फायल सायन केला की राहुल काकोडकर डॉक्टर जो गोंयचोच ओरिजिनलचो आहा तेजें एक प्रपोजल जस्ट ऑन लायन्स ऑफ कार्डियक वी आर इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। आय हॅव क्लियर्ड द फायल, इट विल गो टू द मेंबर कमिटी। सिमिलर मॉडल फॉर लिव्हर ट्रान्सप्लांट करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा।